नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या येवकार हांव गौरीश परवामणकर। गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर। गोंयांक बेगीनूच मेळटलो तिसरो जिल्लो। पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष, सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। हाऊस कमिटी करतली कळसा बंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी। सभापती कर्नाटकाक पत्र बरोवन घेतलो परवानगी। सुमार 2 वर्सां उपरांत जाली म्हादयच्या हाऊस कमिटीची बसका। स्मार्ट सिटीची कामां सोंपोवपा खातीर दिल्ली डेडलायन चुकतली। 31 मे मेरेन जावं येता ही कामां पुराय। ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमाची म्हायती। हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार म्हणटा आपाचो गोंय मुखेली अमित पालेकार। सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणात पालेकराक तिसरे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी धाडलो समन्स। कांय लोकांक आपल्याक मंत्रीपदा वयल्यान काडून उडयल्लो जाय, ताकाच लागून लोक आपल्या आड रचतात कारस्ताना। पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिक्वेराचो आरोप। व्ही नारायणन हांचे इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक। 2 वर्सांचो आसतलो कार्यकाळ। आनी आतां खबरो विस्तारांत। गोंयांक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो ह्या विशीं प्रक्रिया सुरू आसा। तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान 22 गांव कुशीक काडपाच्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष आशिल्ल्याचें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां। बुधवारा घेतिल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांक बेगीनूच तिसरो जिल्लो मेळटलो हे विशीं प्रक्रिया सुरू आशिल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले। तशेंच पश्चिम घाट संवेदनशील वाठारांतल्यान गांव कुशीक काडपा विशीं गोंय सरकार केंद्राक प्रस्ताव धाडपाचे आशिल्ले, पूण गोंय सरकाराकूच हे गजालीचो विसर पडलो। देखून खुद्द पर्यावरण मंत्रालयान गोंय सरकाराक पत्र बरोवन ही गजाल याद करून दिल्ली। हे विशीं विचारल्यार मुख्यमंत्री सांगता गोंय सरकार हे गजालीचेर लक्ष दवरून आसा खंय। खूब सेन्सिटीव झोनाचो आमी टायम टू टायम जे आसा पळय न्ही, ही तांकां कॉरस्पॉन्डन्स सुरू आसा। ताजे मिटिंगेकूय आमचो मिनिस्टर कंटिन्युअसली वतात। हय, इट इज गोईंग ऑन। ताच्यानी प्रपोजल आपलो सबमीट केला। ओके, इट वील गो बिफोर द कॅबिनेट एंड देन इट वील अप्रूव। नो, इट इज नॉट डिस्कस टुडे। जातलो, इट इज अंडर प्रोसेस। दुसरे वटेन सरकारी नोकर भरती प्रक्रिया सुरूच आसतली, पूण पात्र उमेदवारांक एप्रिला उपरांत नेमणूक पत्रां मेळटली म्हणून मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच पिळगांवां खण येरादाराक जावपी विरोधाचेर उपाय काडटले म्हणूनय मुख्यमंत्री उलयलो। त्याच्या कडेन आमचो डेप्युटी डायरेक्टर जो आहा पळय न्ही, वो कंटिन्युअसली उलोवप सुरू आहा। तेंच्या कडेन सोल्युशन येतलें ना। दॅट इज तो होल्ड खंयसर तसो जावचो ना। इट इज कशें आसता सांगता तुका, जे कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस टेम्पररी जे थोड्या पिरियडा खातीर घेता पळय न्ही, ह्या 2 म्हयन्या भितर प्रोसेस चालू उरतलो। प्रोसेस स्टॉप जायना टील मार्च पर्यंत। आत्तां डायरेक्ट कोणाक घेवचें ना, बट बाकीचे एडवर्टायजमेंट बाकीचो प्रोसेस खंय स्टॉप जायना। घेतले म्हणून तुका म्हणटा इट इज अ प्रोसेस। ह्या 2 म्हयन्या खातीर जर कोणाची जर आसत जाल्यार ती प्रोलॉंग करता, मार्चा उपरांत वयता। न्यू रिक्रुटमेंट ओन्ली, परत एकदां सांगता तुमकां, आत्तां जर 2 म्हयन्यांक कोणाक जर घेवपाचो आसत जाल्यार तो मार्च पर्यंत तेजी अपॉइंटमेंट एप्रिलान वता। बट प्रोसेस खंयचोच बंद जायना। ती थोड्या पेपरांनी जशें कितें प्रोसेस बंद जाल्यार केला। आतां स्टाफ सिलेक्शनाचो प्रोसेस सुरू आसा, हेजो न्यू रिक्रुटमेंटाचो प्रोसेस सुरू आसा। विल फील आफ्टर द मार्च। इम्पॅक्ट कसो आसता ह्या 2 म्हयन्यांक, तेजो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन जे येता पळय न्ही, ते येवचे न्ही, इतकोच आसता तेजो। प्री बजेट मिटींग कशें आसता, तांचो प्रोसेसान आसलेले जे तांकां कंटिन्युअस जाय आसता पळय, ते स्पेंड करपाक तांकां कोणी आडोवंक ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। हाऊस कमिटीचे वांगडी कर्नाटकात वचून कळसा बंडुरा प्रकल्पाची पळोवणी करतले। त्या खातीर गोंयचे सभापती कर्नाटकाच्या सभापतीक पत्र बरोवन परवानगी घेतलो। कर्नाटकाच्या परवानगी उपरांत वचून ते पळोवणी करतले। सुमार 2 वर्सां उपरांत हाऊस कमिटीची बसका जाली। आतां ह्यान फुडें 45 दिसांनी हाऊस कमिटीची बसका घेवपाचेर सगळ्यांचे एकमत जातले। कळसा भांडोरा प्रकल्पाच्या कामा खातीर वायल्ड लायफ ऑर्डनाचो हरकतनात दाखलोच कर्नाटकाक मेळोंक ना अशें आसतनाय कळसा भांडोरा प्रकल्पाचें काम सुरू आशिल्ल्याचें कळंगूटचो आमदार मायकल लोबो सांगता। दुसरे वटेन पर्येची आमदार देविया राणे सांगता ते प्रमाण कर्नाटकान कसलेंच काम सुरू केल्लें ना। आमी मागला
आयज मिटिंगीक सगळे आहले, आमचो ऑनरेबल मेंबर आहलो, बाकीचे सगळे आहले, विजय सरदेसाय, एवरीबडी, दॅट वी नीड टू रायट टू द स्पीकर, द चेअरमॅन ऑफ द कमिटी, on behalf of all the members should write to our speaker should write to the Karnataka speaker that the House committee wants to visit this site to check the facts. House committee, yeah, every month बसची वा every second month बसची, म्हणजे 1.5 45 डेजान तरी बसपाक जाय की ही जी वायल्ड लायफ वॉर्डनाची तेंका NOC मेळोंक ना, सो हे कशें बांदता. It is the main motto कि we have to protect Madhai from getting diverted. So what WRD department and the study asa that work is stopped, there is no diversion. Kide paper aa rehta, kide aata, it is up to the papers what they report and whatever. But actual ground fact is the department had visited the site and there is no new work happening or no new diversion happening anywhere. ही हाऊस कमिटी म्हळ्यार लोकांच्या दोळ्याक उदक लावपाचोच प्रकार आशिल्ल्याचे विजय म्हणटा. आज जे पद्दतीन आदवोगाद उलयतालो ते आयकल्या उपरांत ताका आपल्याक प्रश्न करचो पडलो की तूं आमचो आदवोगाद की कर्नाटकाचो म्हणून. आदवोगादांचेर फाटल्या 2 वर्सांत 25 कोटी रुपया मोडिल्ल्याचे विजय सांगता. जे करतात म्हणटा ते आदवोगाद 18 आदवोगाद आमी घाल्ले आहा. आदवोगादांचे हे बरें चलना पिकनीक आनी आदवोगादांनी 2020च्यान आज मेरेन 25 कोटी रुपया एप्रॉक्सिमेटली मोडिल्ले आहा. एक्झॅक्ट फिगर जाल्यार तुका हांव सांगता. ऑन वॉट, ऑन एकोमोडेशन, ऑन ट्रॅवल आनी केस कांय येत ना. 25.4 crores. सो आदवोगादांचे बरें चलना. आज जे भशेन आदवोगाद उलयताले आनी सरकार उलयतालो ताजेर अशें दिसता की कर्नाटकान कांयच करूं ना तुमी, आनी व्हडलें कांय ना म्हण. हांवें म्हाका आदवोगादाक प्रश्न करचो पडलो आनी म्हाका वायट दिसता हें की बाबा तूं कोणाचो आदवोगाद, आमचो काय तांचो काय, हो प्रश्न पडलो आमकां की बाबा हो कोणाचो काय म्हणून. ही आज परिस्थिती आहा. सो एक म्हणटा तें तुमकां सांगपाक, ऑल्दो आय एम अ मेंबर ऑफ दीस हाऊस कमिटी, आय फील दीस हाऊस कमिटी इज एन आय वॉश. दीस इज अ प्युअर आय वॉश. म्हादयचे प्रकरण जानेराच्या 20 तारखेमेरेन सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणेक येवं येता असो अदमास उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकारान उक्तायलो. कोर्टात बरेच वेळा केस जे आसा पळय ते बोर्डाचेर आयिल्ली लिस्ट जाली. इवन गेल्या म्हयन्याच्या 14 तारखेक केस बोर्डाचेर आशिल्ली, पण सुप्रीम कोर्टान डिफर केले आनी म्हटलं की आता 20 जानेवारी 2024 आता दिस मॅटर इज कमिंग अप फॉर हियरिंग. मोस्टली चड करून समजा आनी अर्जंट मॅटर सुप्रीम कोर्टान आमकां ना जाता तर आमची काही सगळ्यांनी हियरिंग येवंक शकतली आनी त्या नजरेन जी कितें तयारी करपाक जाता ती तयारी आमी केल्ली आसा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटक सरकार भंडुरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगासर उदक वळोवपाच्या तयारीत आसा. तशेंच म्हादयचें उदक वळोवपा खातीर महाराष्ट्र सरकार कर्नाटकाक तेंको दिता अशें पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हाणें म्हटलां. फाटल्या 2 वर्सां सावन सुरू आशिल्लो म्हादयचो प्रश्न सुटावो करपाक सरकार अपयशी थारला अशें तांचें म्हणणें आसा. पळयात पुराय बातमी. कळसा प्रकल्पा उपरांत आता कर्नाटका सरकार भंडुरा प्रकल्पा खातीर नरसे हांगा उदक वळोवपाच्या तयारीत आसा. गोंय सरकारान म्हादय प्रकरणात गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा. कर्नाटकाचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्यान प्रधानमंत्र्यान संबंधीत फुडाऱ्यांची भेट घेवन ह्या प्रकरणाचेर दबाव घालपाचो यत्न करता. मात गोंय सरकाराक ह्या प्रकरणा विशीं कांयच पडून गेल्लें ना अशी खंत पर्यावरण अभ्यासक राजेंद्र केरकार हांणी उक्तायली. म्हादय समितीची बसका जावच्या पयलीं उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकार आनी संबंधीत अधिकाऱ्यांनी कणकुंबी वचून पळोवणी करून परिस्थिती समजून घेवची अशी मागणी केरकार हांणी ह्या वेळार केली. विधानसभेन जी हाऊस कमिटी नेमलेली गोवा सरकारान तर तेंची बैठक जावपाची आसा आनी गोंय राज्याचे जलसंसाधन खात्याचे मंत्री जे आसा सुभाष शिरोडकर हांच्या फुडारपणा सकयल ही बैठक सांजच्या वेळार जातली. ही जी हाऊस कमिटी आसा ती 2013 सरकारान स्थापन केली, पूण म्हाका कळना की हाऊस कमिटी कित्याक लागून स्थापन केली, कितें तेचें उद्दिश्ट. जर खऱ्यांनी सरकाराक ह्या विशयाची गंभीरपणान दखल घेवपाची आसली जाल्यार म्हाका दिसता की हाऊस कमिटीचे जे सगळे सदस्य आसा ह्या सदस्यांक सद्या कळसा भांडुरा प्रकल्पाची सद्यस्थिती पळोवपा खातीर ते धाडटाले आसले. तशेंय ह्या समितीन कांय करूंक ना मंत्र्यान करूंक ना, तेतूंतले सगळे सदस्य जे आसा हेंच्यांनी पळोवणी करूंक. आनी
ह्या प्रश्नाचेर हे सगळे लोक उलयत आसा. खरें म्हणजे हो वाठार जो आसा हो वाठार जेन्ना आमी पळयताले तेन्ना आमकां कळटालें की कशा पद्दतीन कळसा भांडुराचें काम जें आसा तें कर्नाटक नेटान फुडें व्हरता. एका वाटेन कळसाचें काम जें आसा 2006 सुरू केलें आनी आयज मेरेन तें उदक व्हरपाचें जें षडयंत्र आसा ही कर्नाटक यशस्वी करीत आसा. आनी आतां सद्या नेर्से हांगासर कर्नाटक सरकार जें आसा हें भांडुराचें कामकाज जें आसा हें सुरू करपाच्या वाटेर आसा. तेच्या खातीर जी पूर्व तयारी आसा ती कर्नाटकान पुराय केल्लेली आसा. ना जाल्यार ही हाऊस कमिटी स्थापन करा, ना जाल्यार टेक्निकल कमिटी स्थापन करा. ह्यो सगळ्यो गजाली केवळ कागदाचेर उरताले आनी तितून गोंयांक न्याय दिवपा खातीर कांयच जावचो ना. इतके कोट्यावधी रुपया तुमी वकिलांचेर खर्च करता आनी दुसऱ्या वटेन कर्नाटक ज्या पद्दतीन एडवोकेट तेंचे जे आसा किंवा जे कावन्सील आसा सिनियर कावन्सील ह्यांच्या मदतीन लढटा ती जर आमच्या गोवा सरकारान दखल घेतली जाल्यार म्हाका दिसता की आमकां ह्या प्रश्नाचेर न्याय मेळटलो. ना जाल्यार सद्या ह्या प्रश्नाचेर गोंयची बाजू जी आसा ती सामकी दुर्बल जाल्लेली आसा. एका वाटेन कर्नाटक, दुसऱ्या वाटेन महाराष्ट्र ह्या न्हंयचें उदक जें आसा तें व्हरपाच्या यत्नांक लागलेलें आसा. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. स्मार्ट सिटीची उरिल्ली कामां नेटान सुरू आसात. ही कामां 31 मार्च मेरेन पुराय करात म्हणून उच्च न्यायालयान ताकीद दिल्या. पूण वस्तुस्थिती पळयली जाल्यार स्मार्ट सिटीची कामां पुराय जावप शक्य ना. ही कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशी माहिती ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगमान दिल्या. फाटले कांय दीस स्मार्ट सिटीची कामां बंद आशिल्ली, मात आतां ही उरिल्ली स्मार्ट सिटीची कामां नेटान चालू आसात. पणजे 3 वाठारांनी ही स्मार्ट सिटीची कामां चालू आसात. उच्च न्यायालयान स्मार्ट सिटीक ही कामां पुराय करपा खातीर 31 मार्च मेरेनची डेडलायन दिल्या. मात उच्च न्यायालयान दिल्ली डेडलायन आतां चुकतली. ही सगळी कामां पुराय जावपाक 31 मे उजवाडटलो अशें ॲडव्होकेट जनरल देविदास पांगम हांणी सांगलें. The petitioner had moved one application stating that some new works have started in the city. Basically, there are 3 places at which the new work has started. One place is from Kakulo Mall up to Tadmad, that area. Thereafter, there is another stretch from Geeta Bakery up to the police station. The third stretch is from Kakulo Circle to Santini Junction, that area. So in these areas, there is some work that is started, and we have made a statement before the High Court that by 20th of this month, as far as these 3 roads are concerned, they will be made motorable. At least that much we will achieve by 20th. And thereafter, as far as stretch from Kakulo Mall to STP is concerned, that area by 31st of March, the whole work will be completed. That is the stand which we have taken before the High Court. As far as traffic issues are concerned, pollution issues are concerned, we are supposed to file an affidavit by Monday, giving details what measures would be taken by the smart city to control pollution as well as to regulate the traffic. So the matter is fixed now on Monday before the High Court. See, as far as entire smart city project is concerned, it will be completed by May of this year. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें आपाचें अमित पालेकराचें म्हणणें. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणांत पालेकराक 3रे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चवकशे उपरांत तो उलयलो. तशेंच आपूण सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशें अमितान स्पश्ट केलें. सरकार आपल्या मोगान पडला काय पुलीस तेच आपल्याक कळना. दर फावटी आपल्याक चवकशेक आपोवन तेच प्रश्न विचारतात. हांव आरोपी न्हय, हांव साक्षीदार अशें विधान करीत आपाचो मुखेली अमित पालेकरान सरकारा आड उलोवप केन्नाच बंद करचो ना अशेंय सांगलें. सुलेमान सिद्दीकी फरार प्रकरणांत पालेकाराक 3रे खेपेक पोरणे गोंय पुलिसांनी समन्स धाडिल्लो. ह्या चवकशे उपरांत पालेकार उलयलो. आयकात. आज कितें एन्क्वायरी जाली? हांव सांगलें न्ही तुमकां, म्हाका दिसता सरकार मोगान पडला काय पुलीस मोगान पडला तें कळना म्हणून परते आपोवपाक धाडटा अशें दिसता. रियली स्पिकींग व्हडलें कांय ना आनी कितें उलोवपाचेंय ना, पूण तेच प्रश्न विचारून तीच आन्सरां परत दिवप हातूंत भितर म्हाका खंय तरी दिसता की इट इज ओन्ली हॅरेसमेंट. आय थिंक दीस शूड एंड समवेर. एनीवे हांवें तांकां सांगलां आनी परतो आपोवचो पडलो 10 फावटी जाल्यार आपया म्हणून. बट मातशी एडवान्सान सांगा म्हणून कित्याक काम धंदो सोडून येवचो पडटा. तातूंत आमकां आतां सद्या रथोत्सवूय चालू आसा, ताचे हांव समितीचेर आसल्या कारणान थंय आमकां कंटिन्युअसली टायम दिवचो पडटा. आज तो अर्दो दिसाचो असोच गेलो. सो हें जाता, पूण अल्टिमेटली एट द एंड ऑफ इट इफ दे कॉल फॉर इन्वेस्टिगेशन आय हॅव टू कम फॉर इन्वेस्टिगेशन. आय हॅव टोल्ड देम आय विल कम, बट आय एम नॉट एन एक्युज्ड. परत एकदां सांगता, म्हाका ज्या तरेन इन्वेस्टिगेशनाक आपयता अशी फिलींग येता की हांव एक्युज म्हणून. आय एम नॉट एन एक्युज, आय एम अ विटनेस.
एक्यूज आसपाक जाय. एक्यूज जेसीन ऑलरेडी गेलो, ज्युडिशियल कस्टडीन गेलो आनी ज्या लोकांची नांवां घेतली, परत रिपीट करता, ज्या लोकांची ताणें नांवां घेतली त्या लोकांक अजुनूय हांगा काय अजून आपयलें ना ह्या क्रायमा भितर, विच इज सरप्रायझींग फॉर मी. आय थिंक पुलीस शूड इन्वेस्टिगेट दीस मॅटर अँड कॉल फॉर DYSP सुरज, SP क्रायम हांकां आपोवंक जाय. एकदां स्टेटमेंट तांचे घेवं नाका, म्हजें घेतलें तशें तांचें घेवंक जाय न्ही, कारण एक्युजेशन्स आर अगेन्स्ट देम, एक्युजेशन्स आर नॉट अगेन्स्ट मी. एक्युजेशन आनी कस्टडींतल्यान तांच्या सुटलो तो, म्हज्या न्ही, पुलीस डिपार्टमेंटाच्या कस्टडींतल्यान सुटला आनी तेच डिपार्टमेंट आसा ते इन्वेस्टिगेशन करता आनी पॉलिटिकल वेंडेटा घेता, विच इज नॉट रायट. तुम्ही हायकोर्टात वतले अशें सांगलें फाटल्या फावटी. गरज ना न्ही, आतां कळ्ळें न्ही आमकां, कांय ना. दिस इज ओनली हॅरेसमेंट विच इज फॉर पॉलिटिकल रिजन्स. वील लीव, परते आपयले परते येवया, कांय ना, चड पयस ना मेसेजा ना, पण काम धंदो सोडून येवचें पडटा, विच इज लिटल हॅरेसमेंट अँड न्यूसन्स जाता अशें, आनी कांय ना. अदरवायज वी डोंट फियर बिकॉज देर इज नो क्रायम दॅट आय हॅव कमिटेड अँड वाय शूड आय फियर. I think that's all political people who have always taken up voices against the government. The government has been happy to call them to the police station so that their voices are curtailed and settled in some form or the other. ना म्हजो आवाज बंद जातलो, ना हांव आवाज काडपाचो बंद जातलो. It will continue and my fight against this BJP government which is corrupt will continue for sure. विनायक सामंता सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. कांय लोकांक आपल्याक मंत्रीपदावयलो काडून उडयल्लो जाय, ताकाच लागून लोक आपले आड कारस्थानार असतात असो आरोप पर्यावरण मंत्री अलेक्स सिक्वेरान केला. आपूण कायदो मंत्री आशिल्ल्यान मिकी पाशेको आनी प्रतिमा कुतिनो बोवाळ मारतात अशें सिक्वेराचें म्हणणें. आपूण कायदो मंत्री आसलो तरी पुलीस कागाळ करपा फाटल्यान म्हजो कसलोच हात ना अशें तांचें म्हणणें. कांय लोकांक आपल्याक मंत्रीपदावेलो काडून उडयल्लो जाय, ताकाच लागून कांय लोक आपल्या आड कारस्थानार असतात असो आरोप मंत्री अलेक्सान केला. मिकी आनी प्रतिमा आपल्या नांवान बोवाळ घालतात अशें ताचें म्हणणें. There are certain people who would like to see me dropped as a minister. So it is a concerted effort on their part to go ahead. I believe, why do I say this? It's because this side you have Mr. Mickey Pacheco, ex-minister. You have Pratima Kutina. They are shouting that as I am the law minister, I have directed that cases be filed against them. I recently read on the newspaper that cases have been filed around 135 or 145 people who took part in that agitation, protesting against Professor Subhash Velinger. I would like to clarify that as law minister, I have no role whatsoever in filing of police cases. Filing of criminal cases, filing of cases that come under the jurisdiction of the police is done only by the prosecution department, which is headed by a director of prosecution and forms part of the Home Ministry, Home Department. प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन जे कितें सांगले ते आपूण आयकुना. सोमारा पणजे बसकेक गेल्लो तेन्ना तानावडे आपल्याक मेळिल्लो, पूण सदस्य नोंदणी विशीं ताचे आपल्या वांगडा उलोवपूच जावंक नाशिल्ल्याचें सिक्वेराचें म्हणणें. नव्या 50% लेगीत सदस्य नोंदणी जावंक ना. ह्याच विशया वयल्यान प्रदेशाध्यक्ष तानावडेन अलेक्साचेर फोग काडिल्लो. हे फाटभुंयेर सिक्वेरा उलयलो. आमचो अध्यक्षान कितें सांगिल्लें तें हांवें मुगे कानान कांयच आयकुना. हांव पयर मिटींग गेल्लो, पयर म्हणजे आय थिंक इट वॉज फ्रायडे और सॅटर्डे ना मंडे मिटींग आशिल्ली पणजे, वेन आमचो जनरल सेक्रेटरी आयलो बाब अरुण सिंग. थिंगा म्हाका आमचो अध्यक्ष बाब सदानंद तानावडेन आशिल्लो आनी मेळ्ळो म्हाका. तेणें म्हाका कांयच सांगूं ना. तेगे म्हाका आयकूंक जाय तेणें कितें सांगिल्लें आनी तें आयकल्या बरोबर आय विल नॉट कमेंट ऑन वॉट ही हॅज सेड. दिस इज एज फार एज ही इज कन्सर्न. भीमा पाटीला सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV. ज्येष्ठ अंतराळ शास्त्रज्ञ व्ही नारायणन हांचे इस्रोचे नवे अध्यक्ष म्हणून नेमणूक जाल्या. ताचे वांगडा तांकां अंतराळ विभागाचे सचिवूय केला. नारायणन हे 14 जानेवारी सावन पद स्विकारतले. तांचो कार्यकाळ 2 वर्सांचो आसतलो. नारायणन सध्या लिक्विड प्रपोल्शन सिस्टम सेंटर वालियामालाचे संचालक म्हणून कार्यरत आसात.
नारायणन हे रॉकेट आणि स्पेसक्राफ्ट तंत्रज्ञानातले तज्ञ म्हणून तांची एक वळख आसा. सेरुला कम्युनिदादाची वेंचणूक बॅलट पेपरावरी घेवपाचो आदेश उच्च न्यायालयान दिलेलो आसा. सेरुला कम्युनिदाद वेंचणुकेत काय वेंचणुकेत घोळ जावचो न्हय ह्या खातीर सेरुला गांवकारांचो एकवटाच्या सदस्यांनी वेंचणूक प्रक्रियेबाबत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केल्ली. तशें न जाता कारण सेरुला कम्युनिदाद ही व्हडली कम्युनिदाद. कांय न्ही म्हणल्यार हजाराच्या वयर वोटर जे आसा ते प्रेजेंट आसता आनी हांगा मिसमॅनेजमेंट जावंक शकता म्हणून आमी सांगिल्लें की बॅलटाचेर जावचें. तो मुद्दो आमी घेवन आमी हायकोर्टान गेल्ले, रीट घाल्ली आनी ताचो निकाल जो आसा तो दिल्लो आसा की इमिजिएटली फर्स्ट म्हणजे आमकां मेळ्ळा ते इमिजिएटली वोटर लिस्ट दिवचे. ते फाल्यां तांच्यांनी सर्टिफायड वोटर लिस्ट आमकां फाल्यां मेळटा एज पर द कोर्ट ऑर्डर. सेकंड आमी जे बॅलट मागला ताचेरूय तांणी सांगलें की 2019 अशेंच इलेक्शन जाल्लें सेरुलाचें. त्या वेळार खूब वाद जाल्लो, झगडी जाल्ली आनी इलेक्शन डिसरप्ट जाल्लें. सेरुला कम्युनिटीन सुद्दां यंदा बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें ही एक खुशखबरी आसा. सगळ्या गांवकारांची मागणी आसली. आज ही मागणी खऱ्या रुपान एक्चुअली प्रत्यक्षान घडटा आनी लोक म्हाका दिसता जे इलेक्शनाक येताले त्याच्या पेक्षा चड येतले ह्या वेळा आनी चड लोकांनी येवचे कारण लोकांक हात वयर करून इलेक्शन आवडनासलें. आतां बॅलट पेपराचेर इलेक्शन जातलें. डिसेंट गांवकार आसा ते शांततेन मतदान करतले आनी फ्री एंड फेअर इलेक्शन म्हणटा पळय ते सेरुला कम्युनिटीन जातलें ही आमकां आतां खात्री आसा. फोंड्या पालिकेची म्हत्वाची बसका जाली. ज्या दुकान धंद्यांनी थकबाकी भरपाची उरल्या तांच्यांनी ती 6 म्हयन्या भितर भरची असो निर्णय बुधवारा घेतिल्ले बसकेत जालो. मात जे दुकान धंद्यांनी आपली दुकानां भाड्याक चलोवपाक दिल्या तांच्यांनी मात ताबडतोब थकबाकी भरची अशी विनवणी ह्या वेळार नगराध्यक्षान केली. ह्या विशीं आढावो घेतला आमचे फोंड्याचे रिपोर्टर शेखर नायक हाणें. फोंडे पालिकेन काल बाजार प्रकल्पातल्या 16 दुकानांक सील मारिल्लें. हे सील मारपा फाटलें कारण आशिल्लें तांचे दुकानदारांची उरिल्ली थकबाकी. ह्या दुकानदारांनी पालिके कडेन विनवणी केल्या उपरांत आज पालिकेन ताकतिकेची बसका घेवन तेंचेर तोडगो काडपाचो यत्न केलो. तातूंत ह्या दुकानदारांनी पालिके कडेन थकबाकी भरपा खातीर 6 म्हयन्यांची मुदत मागिल्ली. पालिका मंडळान डिस्कशन केल्या उपरांत चर्चा केल्या उपरांत असो निर्णय घेतलो की जे दुकानदार जे स्वता दुकानां चलयतात तांकां 6 म्हयन्याची मुदतवाड दिवची जाल्यार जे कोणी दुकानां आपल्याच्या नांवावयलें दुकान दुसऱ्याक चलोवपाक दिल्लें आसा तांचे कडल्यान तात्काळ वसुली करून घेवनूच तांकां दुकान चलोवपाक परवानगी दिवची असोय निर्णय आयचे बसकेत घेतला अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिल्ली आसा. मजगती ह्या 16 दुकानदारां मदल्या 2 जाणांनी जी थकबाकी आशिल्ली ती पुराय रक्कम आयच्या आयज पालिकेच्या तिजोरेन भरल्या अशी माहिती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिली. गोमंतक टीव्ही खातीर फोंडेच्यान शेखर नायक. फाटल्या 2 वर्सांत 20 खात्यान 5,000 कोटींच्या कामाचे टेंडर काढल्यात. बार्देस तालुक्यांतल्या विजेच्या उणावाचेर मात करपा खातीर सबस्टेशनाच्या अपग्रेडेशनाचें काम सुरू आसा. ट्रान्सफॉर्मरूय बदलपाचें काम नेटान सुरू आशिल्ल्याची माहिती वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान दिली. हांव जेन्ना पावर मिनिस्टर जालो त्या दिसा पसून आज पर्यंत सबंद डिपार्टमेंटान अबाउट the working in the department, execution in work, and also justice. तिन्ही गोष्टी धरून बरें काम करपाचो प्रयत्न आणि जवळजवळ ऑन एन एवरेज एज ऑन टुडे इन लास्ट 2 years we have tendered almost about 5,000 crore work, including all other works apart from underground cable. This execution is going on. The work, especially underground, which was tendered prior to August 2024, ही सगळी कम्प्युटेशनाच्या हेचेर आसा आणि ऑगस्ट 24 नंतरची जी कामां आसा ती अंडर एक्झिक्युशन आसा. जी सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी घेतिल्ली ती सबस्टेशनां अपग्रेड करपाक आमी चालू केल्या
त्या शिवाय जो बार्देजांत मेजर प्रॉब्लेम आशिल्लो तो मेजर प्रॉब्लेम रिजॉल्व करपा खातीर बिकॉज ट्युरिजम इंडस्ट्री इज इम्पॉर्टंट फॉर गोवा आनी त्या खातीर सादारण 350 कोटीचे टोटल बार्देस तालुक्याचे अपग्रेडेशन सबस्टेशन प्लस बाकीचे हे आमी चालू केलां तें काम एका वर्साक शिकतलीं. ह्या शिवाय अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर अपग्रेडेशन ऑफ ओल्ड सबस्टेशन ही सगळीं कामां प्रायोरिटी जी जाय ती आमी घेतल्या. त्या शिवाय नवे ट्रान्सफॉर्मर जे आसा तेही आमी बसयल्या. केंद्रीय येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हाणें मंत्री माविन गुदिनो हांची वाहन चालक परवान्याचो नूतनीकरण काळ वाडोवपाची मागणी मान्य केला. आतां हो काळ 1 वर्सा बदला 2 वर्सां केला. ह्या निर्णयाक लागून गोंयच्या आनी देशभरांतल्या वाहन चालकांक सुटका मेळटली. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हाणें मंगळारा दिल्लीत सगळ्या राज्यांच्या येरादारी मंत्र्यांची बसका घेतली आनी गोंया सयत सगळ्या राज्यांतल्या येरादारी वेवस्थेचो नियाळ घेतलो. ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.